आम्ही जसे म्हणटा की सॅनिटेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, इन्शुरन्स फॉर ऑल, दिव्यांग फॉर इक्विपमेंट फॉर दिव्यांग, ह्या सगळ्या हांचेर तुम्ही काम केला. अजूनय बी कोण जर उरला आसत जाल्यार ताच्या खातीर काम करात. म्हणजे जशें आमकां दिव्यांगांक इक्विपमेंट दिवपाचे आसत किंवा इन्शुरन्स फॉर ऑल, दर वर्सा PM इन्शुरन्सच्या अंतर्गत जी स्कीम रिवायज जाता, प्रधानमंत्री विमा योजना आणि प्रधानमंत्री विमा सुरक्षा योजना या दोन्ही स्किमीच्या अंतर्गत किंवा SBIच्यो वेगवेगळ्यो कृषी कार्ड दिवप, नुस्तेकारांक आसतले, दूधकारांक आसतले, फुलकारांक आसतले, शेतकारांक आसतले, ह्या सगळ्या जाणांक ह्या कृषी कार्डाचोय फायदो दिवप, हाज्या खातीर काम करपाक जाय. पण आमी मेन फोकस जो आसा वो मेन फोकस ह्याच्या फावटी आमी म्हटला की स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 हाजो जो मेन फोकस स्किलिंग, म्हणजे स्किल्ड मॅनपॉवर तयार करप, हाज्या खातीर आमी फोकस म्हटला. आमी जेन्ना स्किलिंग म्हटला तेन्ना स्किल्ड जर मॅनफोर्स तयार करतले आसत जाल्यार आतां स्किल्ड मॅनफोर्स तयार करपा खातीर खंयच्यो खंयच्यो एजन्सीज आसात, आमी ते स्किलिंग कशें करूं शकता, हाजेर म्हाका दिसता स्वयंपूर्ण मित्र आणि पंच सरपंच हांच्यांनी भर दिवपाची गरज आसा. आमी स्किलिंग जर म्हटलें जाल्यार आफ्टर 12वीच्या उपरांत आमी भुरग्यांक कितें शिकयतले, किंवा 12वीच्या उपरांत भुरगो कितें शिकता किंवा ड्रॉप आउट जाल्लो भुरगो सध्या कितें करता, ह्यो दोन गोश्टी आमच्या अनुसार पयली इट इज अ यंग चलो किंवा चली, हाजेर आमी फोकस करुया. आमच्या ग्रामपंचायत एरियेन अनएम्प्लॉयडात कितले आसा आनी तांकां स्किलिंग करपाक कितें करतले. 10वी आनी 12वी जाल्या उपरांत आमी त्या भुरग्या खातीर चलो आसूं किंवा चली आसूं तांच्या खातीर कितें करतले, हो एक पार्ट जालो. आनी दुसरो पार्ट गांवांतल्यो महिला. हांव पयलो सांगता, हाज्या अंतर्गत काम करपी एजन्सीज जर आसत जाल्यार आमचो डायरेक्टरेट ऑफ द स्किल डेव्हलपमेंट म्हणजेच ITI, प्रत्येक तालुक्यात आमच्या कडेन एक ITI आसा, ज्या ITIच्या अंतर्गत आमच्या वेगवेगळे कोर्सीस चलता. जावं तो एका वर्साचो कोर्स आसतलो, 2 वर्साचो कोर्स आसतलो किंवा 6 म्हयन्याचोय कोर्स आसतलो. हितूर आतां आमी फक्त म्हणजे इलेक्ट्रिशियन आनी प्लंबिंग अशेंच न्ही, तर तितूर फॅशन डिझायनिंग सारकेलो सुद्धा कोर्स आसा. भितर ग्रॅज्युएट जाल्ल्या भुरग्याक स्टेनोग्राफी जाल्लो कोर्स आसा, भितर शॉर्ट हँड जाल्लो टायपिंग कोर्स आसा, भितर ताका हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरांतलो फ्रंट डेस्क जाका आमी म्हणटा, फ्रंट डेस्काचेर जाका काम करपाक जाय तो कोर्स आसा. किंवा त्याच ITIंतल्यान आमी येता त्या तेंपाक अशेंच हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरांतले, म्हणजे आमी म्हणटा की थोडे जाण 3 वर्साचो हॉटेल मॅनेजमेंटाचो कोर्स करपा खातीर BSc इन हॉटेल मॅनेजमेंट पर्वरी हांगासर म्हणजे 2-2 लाख रुपया फीस दिवन शिकोंक वयता. बट आमच्या पणजेंतल्या ITIन हॉस्पिटॅलिटी नांवाचो कोर्स आसा, जो आमचो 2 वर्साचो कोर्स. तितूर पास आउट जाल्लो एक सुद्धा भुरगो आज बेकार ना. त्या भुरग्याक ऑलरेडी खंयच्या तरी बोटीचेर आसतले किंवा हॉटेलान आसतले, बऱ्या पद्दतीचो जॉब हो ऑलरेडी मेळटा. आमी सध्या प्रायवेटली इवन दो ITI आनी प्रायवेट हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरांतल्या लोकांच्या बरोबर हॉस्पिटॅलिटींतले वेगवेगळे कोर्सीस जे आसा हे सुरवात केल्ले आसा. त्या खातीर ITI सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्रांनी संपर्क करचो, आमच्या पॉलिटेक्निकाक सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्रांनी संपर्क करचो, जेणे मार्फत आमी आत्ताच्या घडीक 10वी 12वी आनी ग्रॅज्युएट जावन जे घरा कडेन आसा तांचो विचार करता आनी तांकां ITIंनी कोर्स चालू करपाचे किंवा ITIंनी तेंच्यांनी फुडलें शिक्षण घेवपाचें, अशा पद्दतीचे कोर्सीस आमी सुरवात करता. हांव फक्त कळपाक जाय म्हूण सांगता, आमी सांखळे अशाच पद्दतीन ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट फाउंडेशन म्हणजे आमच्या डायरेक्टर ऑफ स्किल डेव्हलपमेंटाच्या अंतर्गत असलेली सोसायटी, साई पॅरामेडिकल इन्स्टिट्यूशन आणि साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूशन हांच्या वतीन आमी पयल्यान पयली एक्सरे टेक्निशियन हो कोर्स सुरू केलो. डिप्लोमा इन मेडिको लॅब टेक्निशियन म्हणजे DMLT, जो 12वीच्या उपरांत 1 वर्साचो कोर्स आसा तो सुरू केलो. डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री म्हणजे दोळे तपासपाचो एसिस्टंट नावाचो कोर्स सुरवात केलो. ह्या 3 कोर्सीसांक खूब बरो रिस्पॉन्स आमकां भुरग्यांचो मेळपाक लागलो आनी हे तिनूय कोर्सीस 1 वर्स केल्ले 100% भुरगे हे गव्हर्मेंट जॉबात आसा. आमी ओनू थंयसर ANM नर्सिंग 2014तल्यान सुरवात केला. ओनू GNM नर्सिंग, BSc नर्सिंग हे कोर्सीस सुरवात जाल्या. म्हणजे जॉब ओरिएंटेड कोर्सीस गोंयांत खंय आसा हे सोदून काडप आनी तांकां त्या भुरग्यांक ते एम्प्लॉय करप. अशाच पद्दतीचे हॉस्पिटॅलिटीचे कोर्सीस चलोवपी हांव एक आमची 4-5 इन्स्टिट्यूशन ITIच्या भायर प्रायवेटूय आसा, तांची हांव म्हज्या डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग आनी CMO ऑफिसा कडल्यान सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्रांक लिस्ट धाडपाक लायता, जेणे करून फायर सर्विसीसान आशिल्लो कोर्स, हॉस्पिटॅलिटीन आशिल्लो कोर्स, अशें जेंकां जी आवड आसा तांकां त्या भुरग्याक ते शिकोवंक दिवप, जेणे करून
फक्त गव्हर्मेंट नोकरीचेर डिपेंड न रावता आमकां डायरेक्टली प्रायव्हेट सेक्टरांतूय बी टील दॅट आमकां एम्प्लॉयमेंट मेळूं शकतलें. थोड्या दिसा भितर आमी शिकवा आनी कमवा अशा पद्दतीचो नवीन कन्सेप्ट येता त्या एप्रील म्हयन्या पर्यंत आमी लॉन्च करता. शिकता आसतना तेंच्यांनी एडिशनली नॉट ओन्ली द ग्रॅज्युएशन बट तेंच्यांनी स्किलिंगचें एड्युकेशन घेवपाक सुद्दां म्हणजे वन इयरचो हॉस्पिटॅलिटींतलो कोर्स, वन इयरचो बाकीचो स्किलिंगांतले वेगळे कोर्सीस हे सुरवात करता. ताजी डिटेल्स आमी स्वयंपूर्ण मित्रांक धाडटले. म्हणून आपल्या गावातल्या अनएम्प्लॉयमेंटाचो डेटा आपल्याकडे आसचो, आपल्या गावातल्यान नवीन कोर्सीस कितें सुरू करू शकता हाजो डेटा आपल्याकडे आसचो.